रायबंदरा वाठारात स्मार्ट सिटीच्या कामाक आयच्यान सुरवात जाता, ताका लागून पोरण्या गोंय ते दिवजा सर्कल मेरेनचो काजवे वट्ट 50 दीस बंद दवरतले। ह्या काळात ह्या रस्त्यावयल्यान जावपी येरादारी जी आसा ती राष्ट्रीय महामार्गावयल्यान घुवडायतले। पणजे शहराचे स्मार्ट सिटीचे काम नेटान चालू आसा आणि ह्याच धर्तेचेर हे स्मार्ट सिटीचे कामाची जी तयारी जी आसा ह्या तयारीचे बद्दल एक इन्फॉर्मेशन आमच्या कडेन येयलेली आसा। ती इन्फॉर्मेशन आमी तुमकां दिता। जाल्यार ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या अंतर्गत काही रोड ब्लॉक केले वयता कामा खातीर आणि वाहतूक डायवर्ट केली वयता। तर तीच इन्फॉर्मेशन आमच्या कडेन पाविल्ली आसा। ते म्हटल्यार 10 मार्च ते 30 एप्रिल ह्या दरम्यान ह्या मजगती 10 मार्च ते 30 एप्रिल ह्या मजगती ओल्ड गोवा ते पणजी जो रायबंदरसून रोड येता हो रोड जो आसा हो स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर बंद केलो वतलो आणि त्याची जी कामाची जी प्रक्रिया ती 4 फेजीन कंप्लीट जातली। ते 4 फेज खंयचे आणि खंयच्या पॉइंटा वचून खंयच्या पॉइंटा पर्यंत ते 4 फेज आसतले याची माहिती हांव तुमकां दिता। विठ्ठल मंदिर पानवेल हांगा जे विठ्ठल मंदिर आसा थंयसून अमूल शॉप फोंडवे ह्या जागे वयले जे रोड आसा तो 10 मार्च ते 30 एप्रिल ह्या टायमार बंद आसतलो। 50 दीस हो रोड बंद आसतलो। त्याच्या उपरांत अमूल शॉप म्हणजे फोंडवे हांगासर जे शॉप आसा थंयसून अजुदा चर्च जंक्शन हो जो रोड आसा ह्या रोडाचें काम जातलें आणि तो रोड 12 मार्च ते 15 एप्रिल पर्यंत बंद आसतलो। त्याच्या फुडली ती 3rd फेज जी आसा ती अजुदा चर्च जंक्शन ते रायबंदर पाटो सर्कल ह्या मजगती जो रोड आसा हो 26 मार्च ते 30 एप्रिल ह्या दरम्यान बंद आसतलो। तर स्मार्ट सिटीचे काम चालू आसतले आणि 4थी फेज ह्या कामाची 4थी फेज जी आसा ती रायबंदर पाटो सर्कल ते चिंबल जंक्शन ह्या जाग्यार 6 मार्च ते 30 एप्रिल अशी ही 4 फेज आसा आणि ह्या 4 फेजीन हो रोड बंद आसतलो। ह्या दरम्यान जी पुराय ट्राफिक जी आसतली जी फोंड्यासून येता फोंड्यासून पणजे कामाक येवपी लोक जे आसतले जावं सांखळे माशेलान रावपी लोक जे ओल्ड गोव्यासून पणजे येतात त्या लोकांची जी ट्राफिक जी आसा ती नॅशनल हायवे जो आसा कदंबा प्लेटो वचून त्या थंयसून डायवर्ट केली वतली। सो 10 मार्च ते 30 एप्रिल ह्या मजगती ओल्ड गोवा ते पणजी रायबंदरासून जो रोड येता तो रोड जो आसा तो बंद आसा वाहतुकी खातीर। कारण स्मार्ट सिटीचे काम चालू जावपाचे आसा आणि ही सगळी ट्राफिक जी आसा ती जो न्यू हायवे बायपास हायवे जो नॅशनल हायवे जो आसा कदंबा प्लेटो वचून थंयसून डायवर्ट केलेली आसा। तशेंच चोडणासून फेरेंसून जे लोक येता पणजेंत कामाक त्यांनी पर्वरेच्यान मेन हायवेच्यान येवचे थंयसून ट्राफिक डायवर्ट केली वयतली। कारण चोडण्याची फेरी जी आसा त्या फेरेंसून येयल्या उपरांत सुद्दां जो रोड आसा तो रोड बंद केलो वतलो। 10 मार्च ते 30 एप्रिल ह्या दरम्यान ओल्ड गोवा ते पणजे ह्या जाग्यार येवपी जो रोड आसा वो वाहतुकी खातीर बंद आसा आणि ही नोटिफिकेशन स्मार्ट सिटी कडसून जारी केलेले आसा ते आमी तुमच्या फुड्यान हाडले। गोमंतकातील विनायक सामंत।